प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्योद आग्नेलाच्या नव्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मान्योद आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक. हो नव्या नोवेनाचो विशय मान्योद आग्नेल पोरजेचो यात्नीक कसो सदांच लोकांच्या सुखा दुखांत मिसळ जावन आपले मिसांव पुरे करूंक एक नमुनो जालो. आयज आमी पाद्री आनी मोटवाश्या पासत मागता. हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोळी मोळी भोवून 8व्यो भासो शिकोवन आनी उलोवन जायत्यांक जेजूशी ओडून हाडूंक दिरादीक आनी काळजीदार मिशनार कशे वावुरतात. आपले मन संवसारी वस्तूचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोटवाश्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. अवघड परिस्थिती मध्ये तांणी भिरांती विणे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो मागुया. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेसावां हे पुरी फामिलीक बरी भलायकी मागता. रोहान डिसोजा कुंकोलीम टावन. लेसन वालेस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. मारिया डायस आगासैम. आंतोनेता आनी फ्रांको सिल्वेरा हांकां बरी भलायकी मागता. फ्रांसिस्को सिल्वेरा आगासैम. दिनवास्ता आनी जोनाथन झेवियर पेरेरा हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता. हिलारियो आनी शेरल पेरेरा आगासैम थावन. अंजूस फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. एमी फेर्नांडीस आगासैम थावन. समिरा पेरेरा हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता. बर्नाडो आनी दितोसा पेरेरा आगासैम थावन. पर्ल, जेडन, एशर, एड्रियल आनी अलिना हांकां बरी भलायकी आनी शिकपांत येस मेळूंक मागता. जोझफ आनी पेट्सी पेरेरा माजोड्डा थावन. बर्निस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता. बाप्टिस्टा आनी SP डिसोजा कुर्का थावन. मॅक्लेग रे फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता. मार्कुस आनी लिविया फेर्नांडीस इसोरशीम. UK 16 तारीख विजा आनी फ्लॅटाक गिरायक मेळोवंक मागता. एना गोन्साल्वीस आगासैम थावन. सगलीं आमी उबी रावन यादनिकांक येवकार दिवया. Mucha capir, mucha modlo, mortia devan, ni vodlolo. Idol sokayat nikam co. No man, no man, no man dil muriaria. Voibo, voibo, voiba, 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 vortia deva. No
janapa Nemamuka Uborajak soldatoya No man Nilmuriara Voiva Mortia Deva No man Nilmuriara Voiva Mortia Deva Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूट तुमची सवय आसूं प्रितीच्या भयणी भावानो मानवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारीच्या 9व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयचो विशय मानवंत आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक. मानवंत आग्नेल पोरजेचो यादनीक कसो सदांच लोकांच्या सुखां दुखांत प्रश्न अडचण्यांत मिसळ जावन तांकां फावो तो वेळ दिवन गरजेवंतांक पावून आपलें आनी तांचें मिसांव पुरें करूंक एक नमुनो जालो. आयज आमी आपलो गांव घरदार नांव आनी गिरेस्तकाय सोडून जेजूच्या खुर्साचेर नदर थिरावून आनी होच कुरीस वेंगोवन जेजूचे खरें आनी नीज शींस जावंक सोदतेल्या पाद्री आनी मोठभाशा पासत मागता. हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोडी मोडी भोवून 8व्यो भासो शिकून आनी उलोवून जायत्यांक जेजूच्या खुर्साची ओडून हाडूंक जोरोन मरोन दिरादीक आनी काळजीदार मिशनार कशे वावुरतात. देंवचाराचे तरेतरेच्या ताळणेंत पडना जावंक मिशनारी हावेत सोडून आपलें मोल संवसारी वस्तूंचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोठवाशां पासत खेरीत भाशेन मागुया. लांडग्या आनी अवघड परिस्थिती मदें तांणी भिरांती विणें जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. स्मरण धरून खेरीत भाशेन हे मीस आयज आमी यादनिका आनी मोठवाशां पासत भेटून देवाक तांकां उबारून तांचे पासत ह्या मिसांतल्यान मागतना जायते फावट आमी चुकल्या. आमची जबाबदारी यादनिका सवें पाडूंक हाचे आनी दुसऱ्या सगळ्या चुकीचे बोगसणे मागूंक आमी म्हणुया. अंपातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी अमुसो अपराध ह्या पसत बाकी दोन सदां सांगवार बरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakutku Somia kakutku Krista kakutku Krista kakutku Somia kakutku Somia
सोर्वेस्परा तुजे पवित्र विचार सेवकांनी हेरां कडेन साखरी करूंक घेवचे मुदले आपुणूच तांची साखरी करूंक म्हूण तुवें जेजू वरवीं आमकां शिकयलाय. तुजे पवित्र विचार मुनियऱ्यांक ताच्या कामान सुडसुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत तिरायेन भोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूत चलयता देवा सासनांच्या सासनान. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणा. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो कन्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार म्हूण मोज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो त्याच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायनाय जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घोडी तुका करचीच ना. पूण सार्दिसांत कांय जाणांनी आपलीं आंगोसरां नितोड सांबाळल्यांत आनी तीं पुडतीं देखून दोवे न्हेसून म्हज्या बरोबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असल्या धव्या आंगोसरांनी न्हेसयलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकावेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे उजीर तो म्हजो पाळलावदार म्हूण हांव परगट्टलों. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. म्हणुया, जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत. तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक ताकत. चुकिविणें भोंवता, न्यायनितीन चलता, काळजांतान सत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशांक जबाब. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या सिंहासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना. आपल्या भावाचेर लोचंडां घालिना. खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा. पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक
मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब जोईत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उसणें दिता वाड घेना, लोंचकांक कबूलना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल जबाब जोईत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गाराक उबी रावया. Soy sol me espora, soy sol me espora, soy sol me espora, soy sol me espora. देवान पयली आमची प्रिती केली, आमची पातकां नाटाक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Soy sol me espora, soy sol me espora, soy sol me espora, soy sol me espora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगवान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, वेगी देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी व्हडे खुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितां. आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मानेवंत आग्नेल, देवाचो आनी पोरजीचो प्रामाणीक सेवक इश्टानो, आयज हो विशय आयच्या नोवेनाक निमाण्या आमी घेतलेलो आसात. आनी खरेंच मानेवंत आग्नेल देवाचो आनी पोरजीचो प्रामाणीक सेवक जालो. आनी हेच पासत आयची ही मिसाची बॅट आमी केरीत भाशेन यादनिकां आनी मोठवाश्यां पासत भेटयता. कित्याक यादनिकां आनी मोठवाश्यां पासत पोरजीक मागूंक गरजेचें अशें म्हणटात. जरी तर एक गांव बागयोन जातलो जाल्यार त्या गांवचो यादनीक बागयोन जावंक जाय. आनी यादनीक बागयोन जातलो जाल्यार ते पोरजीन त्या यादनिका पासत सदांकाल मागूंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायते पावटीक आमकां असलें बरेपण जाल्लें जाय. आमच्या गांवांत आमचे फिरगोजेन आमचे यादनिका वरवीं आमकां बरेपण आयलेलें जाय. पूण जायते पावट घडीक आमी विसरता की आमची मुख्य जबाबदारी आसा म्हणून आमच्या यादनिका पासत मागूंक. कित्याक यादनीक
खरें म्हटल्यार न्हय आपलें काम करूंक बगोर देवाचें काम करूंक संवसारान आयला. आनी जेन्ना तो याज्ञीक जाता तेन्ना तो सगळें सांडून असलें बरें काम आपल्या ताब्यान घेवन तो फुडें चलता. पूण आमी जाणा जावंक जाय सैतान जेन्ना दोत्ता तो शेंपड्याक न्हय बगोर तकलेक तो बसको मारता. कित्याक जरी तर तकली ताच्या हातान पडली जाल्यार शेंपडी आनी कुडूय ताच्या हातान आसात. आनी हाका लागून याज्ञिकाक तो सोपको मारता. याज्ञिकाक तो जायते वाटेन आपणाचो गुलाम करून सोडटा. हाका लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो ही पयली मोयली मुखी गरज आमी सदांच आमच्या याज्ञिका पासत मागोंक. आमकां जायते जाणांक जायते बरे याज्ञीक इश्ट आसात. ह्या याज्ञिकाक आमी कितें दिवंक जातात आमच्या कडल्यान? फकत आमच्या मागण्याचो झेलो. देवा तुजें काळज सारकेलें तांकां कर. जेजू सदांच तूं जसो चलतालो तसले त्या याज्ञिकांक आमच्या बाबांक कर. प्रितीच्या भाव भयणांनो आनी दुबाविणे आमी हें केल्लें मागणें केन्ना निर्फळ जावचें ना, केन्नाच बेश्टें वेचें ना. बगोर ताचो फळ आमकां मेळटलो आनी त्या याज्ञिका वरवीं जायतें क्रिस्तीपण वाडोवंक लागतलें. बरेंपण आमच्या पवित्र सभेन भितर सरतलें. आयज आमी नदर मारुया पयले सुवातेर पाद आंगनेलाच्या जिविताचेर. पाद आंगनेल भाव आमचो खरेंच म्हटल्यार देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचो आसलो. आनी हें करूंक पाद आंगनेल सदांच सांतिस्मा मुखार वरांनी वरां म्हणटा ते भाशेन आपलो वेळ सादतालो. देवाक म्हणटा ते भाशेन आपूण कसो मानवतलो तेंच तो चिंतालो. आनी हाका लागून जेन्ना तो ह्या सांतिस्मा साक्रामेंता मुखार बसतालो तेन्ना पवित्र आत्मा ताचेर देंवून येतालो. आनी हाकाच लागून आमचो पाद आंगनेल भाव सदांच म्हणटा ते भाशेन लोकांच्या प्रश्नांनी आट्या बिट्यांनी मिसोड जातालो. कोणाकूय कसलें प्रश्न आसले जाल्यार तांचे तो आपले करतालो आनी तांकां सुटावे जबाब दितालो. आपणा कडेन कितें करूंक जाता कसलो जावं मागण्याचो जावं कसल्याच संवसारी दुसरे गरजेच्या वस्तूंचो आदार जाय तो दिवंक केन्नाच पाद आंगनेल भाव फाटीं रावनासलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारान आयलो. आनी जेजू संवसारान येवन जेजून कितें केलें काय? जेजूय बापाक एकवटून रावलो. आनी जेन्ना जेजू बापाक एकवटून रावलो तेन्ना म्हणटा ते भाशेन होच मनशाचो आनी बापाचो वावर तो करूंक पावलो. सदांच तो करूंक तो फुडें वेतालो. आनी हाका लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो कसलेच आटे बिटे आसले जाल्यार तो म्हणटा ते भाशेन हार पडनासलो. आनी हें आमकां दाखयता की जेजू तीर आपले कळप तो आपल्या बापाचेर बांदून आपणाची पवित्र सभा फुडें व्हरतालो. आयज प्रितीच्या भाव भयणांनो याज्ञीक जशें हांवें तुमकां सुरवेक उगडास केला दुबाविणे जेन्ना आमी धाकटुले पट्टे आसता तेन्ना सगळे सभे आमचे सभे असलो व्हडलो आवेस आसता की हांव जेजूच्या काळजा सारकोलो जातलो. पूण जेन्ना आमी वाडटा जेन्ना आमी शिंकता जेन्ना आमी आमचें काम करूंक लागता जायते फावट आमी सांडटा. प्रितीच्या भाव भयणांनो खऱ्यांनीच आमचें काम म्हटल्यार देवाक एकवटून रावोंक जायते फावटी आमी याज्ञीक कितें जाता जायत संवसारी वस्तूचे आमी खरेंच एक ताचे फाटलावदार जावंक पावता. कोण संवसारान बरो एक आस्तीक मनीस आसलो जाल्यार ताचे इश्ट आमी जावंक सोदता. जायते फावटी एक पावरफूल एक मनीस आसलो जाल्यार ताचो इश्ट आमी जावंक सोदता. जायते फावटी घोडेक आमचें काम ज्या सांडलेले शेणया सभे आमी करूंक जाय तें करूंक आमकां जबाबदारी आसा म्हूण आमी सामकेंच विसरता. खऱ्यांनीच जायते फावटी जायते सोशल काम आमी करता पूण मागण्यांनी आमी वेळ सारूंक जावो म्हणून जायते फावट आमी विसरता. प्रितीच्या भाव भयणांनो खऱ्यांनीच आयज ह्या वेळार जशें हांवें तुमकां सुरवेक उगडास केला तेंच तुमी आयज करपाची गरज आसात. केन्नाच याज्ञीक आपणाक जाय म्हणून केन्नाच करिना पूण सैतान जायतो हुशार ताका जायते भाशांनी जावं ते सोशल वर्क केलो जाल्यार तूं देवाचेंच काम करता. तूं मोठ्या मनशांक रावलो जाल्यार तुजे पोरजेचें जायतें काम फुडें वेतलें असले म्हणटा ते भाशेन सोब ताच्या तो खानान घालता. आनी हाका लागून जायते फावटी घोडेक आमी देवाचें काम करचे बदलेक देवाच्या दुस्मानाचें काम करूंक पावता. प्रितीच्या भाव भयणांनो तेन्ना तुमी जायते फावट हालता जायते फावट तुमी निराशी जाता. हें कसलें पूण घोडेक आमकां समजना ते याज्ञिकान आपणाक जाय म्हणून ताणें तशें केन्नाच करूंक ना. बगोर खऱ्यांनीच बरें ताणें पावल मारलेलें सदांच ताचो बरो आवेस आसलो बरो आवडो आसलो
तेच ताचो आसलो पूण आयज कांय कारणांक लागून ते फुडें वयचे बदलेक दुसरेच वाटेन ताजें पावल पडलेलें आसात. आनी ह्या पासत प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज आमकां मोठी जबाबदारी आसा. कांय वर्सां फाटीं सावन याज्ञिका पासत मागणें करूंक आमकां दर घरांनी एक मागणें दिल्लें आसात, याज्ञिकाचें भाग्यवंतपण. आनी खरेंच हें याज्ञिकाचें भाग्यवंतपण आमी सदांच आमचें तेच्या पासत मागणें करून आमी अदीक वाडोवंक जाय, चडोवंक जाय. विसरोंक जायना याज्ञीक आमचे भाशेचो मनीस, आमचे भाशेचो वस्कोत. याज्ञीक स्वर्गार्थान पडूंक ना, बगर पोरचे मदलो म्हणटा ते भशेन देवाच्या उल्याक ताणें हय म्हणून ताणें आपणाचो हावेस फुडें घेतलेलो. पूण तुमकां जशें जाय ते असले संवसारी वस्तूचे असले गुलाम जावपाचे सयेक आसता तसले आमकांय आसता. आमी जायते पावटीक जशें जरी तर आमकां जेन्ना आमी बरें काम करूंक सोदता, पोरजेक आमी भाग्यवंत करूंक सोदता, सैतान आमचे सगळे केन्नाच खुशाल आसना. तो आमकां कशें ना कशे भशेन तो वडोवंक सोदता. आनी हाका लागून प्रितीच्या भाव भयणांनो, जायते पावटी आमी आमच्या याज्ञिकांक फकत म्हणटा ते भशेन मागण्याचो झेलो भेटोवची गरज आसा. दर दिसा घडयेक एक तेचो फोण आमी करची गरज आसा. आनी तेन्नाच आमची जावं एक मोठवाशी भयण, एक आमचो याज्ञीक भाव भाग्यवंत जातलो. आनी भाग्यवंत जालो जाल्यार हेंच भाग्यवंतपण तुज्या घरान येतलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, खरेंच हेंच आमचें व्हडलें एक दान आमच्या याज्ञिकाक आमी करूंक जाता. आयज करीत भशेन आमच्या याज्ञिका पासत देवाक आमी दिनवासतना वाखाणटना जशें आमी आयकलां, जायते याज्ञीक आसात, बरे आसात, पूण कांय जाण आमी सांडलेले आसात. तेन्ना आमकां प्रितीच्या भाव भयणांनो तुमच्या मागण्याची गरज आसा. सदांच मनान धरात, याज्ञीक तुमच्या पासत मागता खरो, पूण तुमी याज्ञिका पासत मागपाची एक मुखेली गरज आसात. आयज जरी तर याज्ञीक भाग्यवंत जालो जाल्यार तुमकां शाबासकी. कित्याक तुमी तुमचे याज्ञिका पासत मागला, तुमचे याज्ञिका पासत तुमी सदांच म्हणटा ते भशेन त्याग आनी सॅक्रिफायस केल्या, आनी ह्या पासत तुमचो याज्ञीक आयज भाग्यवंत जाला. जरी तर तुमचे फिरगेचो याज्ञीक दुसरे वाटेन वचत जाल्यार तुमी तुमकांच विचारूंक जाय. आमी याज्ञिका कडल्यान सगळें सोदता, पूण याज्ञिकाक आमी कितलें मागण्याचें बरेंपण आमी ताका भेटयता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, खरेंच आयज आमचो पादाग्नेल भाव, आमचो जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. दुबा भयणे आमी वावरूंक जाय, आमचे कडेन घडटा तो प्रयत्न करून आमी वावरूंक जाय. पूण जायते आमचे प्रश्न जायते पावटी निर्फळ जाता. त्या पासत तुमच्या मागण्याची आमकां सदां खाल गरज आसात. तर आयज हेच मनान धरून सदांच हो एक मुखी आमच्या क्रिस्तीपणाचो हो भाग म्हूण समजून सदांच आमच्या याज्ञिकांक आमच्या मागण्यांनी दवरया. जेजू तुज्या काळजा सारकेलें तांकां कर. जेजू आमच्या याज्ञांक भाग्यवंत कर. आनी भाशेन आमच्या याज्ञिकांक तुज्या काळजा सारकेलें केल्या उपरांत, भाग्यवंत केल्या उपरांत आमकांच भाग्यवंत कर. कित्याक सगळ्यांचो आमचो आवडो आसात, हावेस आसात. जशी आमी स्वर्गार्थान आयल्या तशी स्वर्गार पावूंक. हे पासत प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक याज्ञीक तुमकां सगळ्यांक स्वर्गार पावूंक शकता. आनी हें आमी काम केलें जाल्यार याज्ञीक आनी तुमी ताची आख्खी परजा स्वर्गार पावतली. तर हेंच करूंक आयज आमकां देव कृपा मागोया. हेंच करूंक आमचें पावल उबारुया. हेंच करूंक आयज आयसान जरी तर कोणें सुरवात करूंक ना, तें करूंक याज्ञिका पासत मागूंक आमी सुरवात करुया. सगळीं उबी रावयात. हे वेळार आमकां जायते मागचे आसात. बो करून याज्ञिका आनी मोठवाश्यां पासत आयज किरीत भाशेन मागचे आसात. आमच्या मनान धरून आमची खालती मागणी दुनिया देवाक आमी उबारुया. पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ल्या आपोवण्याच्या आनी मुनियारपणाचें वर्तेपण ओळखून घेवन आपल्यो जबाबदाऱ्यो व्हडे उमेदीन आनी मोगान करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणेक मिसावांनी आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी जेजूची बरी खबर शिपडावंक वावुरतल्या याज्ञिका आनी मोटवाशा पासत मागुया. देवान तांकां सुरक्षीत दवरूंक आनी तांणी भियेनासतना काळजीदारपणान जेजूची बरी खबर आपल्या कोडण्यांतल्यान आनी बऱ्या उतरांतल्यान परगटूंक आनी तांच्या एकसूरपणान देवाचे आसने ती अणभवूंक म्हूण आमी मागुया. जेजूच्या नांवान
हांचो कारबार चलयतल्यांनी भेदभाव वेगळोचार आनी जातींक लागून उपरासतले तोंटे पयस करूंक दुबल्या धाकट्यांचे कोश्ट लोव करूंक निर्णय घेतल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री व मोटवाशी जावंक फुडें सरलोल्या सगल्या सेमिनारिस्तांनी आपली आकांनी सुफलायेन करून क्रिस्ताच्या काळजा सारके उर्बेवंत आनी बागीवंत याज्ञीक व मोटवाशी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बसगीच्या बापा, ही आमची मागणी आमच्या काळजाचे उलेख आमी तुका ओंपोवन दिता. आमच्या याज्ञिकांक आमच्या मोटवाश्यांक तुज्या काळजा सारकेले खोर म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागला. हे खालतिकायेन केल्ले मागणे तूं मानून घे आनी हो मागण्याचो फोड आमच्या याज्ञिकांक आनी मोटवाश्यांक पावय. ह्या मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Yagniko nosso volpita, amci monasso volpunia, Yagniko noto yarkota, Karza amci to yarkonia, Yagnika karos betoida. Ami amci cinvetoia, Crista rogotto condita, Iu camminai disauria, Surgice vorto iar satle, Bukan maruk lagi sonia. Rogot pivot zatle, amcia apneata gloria. म्हज्या बाबा भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचे बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसाचे पांय धुले, ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोर म्हणयाऱ्यांक खालतेपणी दुसऱ्या पासत मिनतीन वावरूंक आनी भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करूंक तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची खारजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणच्या देवा, सोर खाडी सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या बलिदानान तुजी वडवीक बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povin, dolbaraco sorvespor tu. Povin, dolbaraco sorvespor tu.
Surgani संसार बोल्या Surgani संसार बोल्या mój Boba Surgani संसार बोल्या Surgani संसार बोल्या mój Boba Utsorgi tuka Sorbe sporacina Eta taka zoi Sorbe sporacina Eta taka zoi Utsorgi tuka zoi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट म्हणून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीस पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस खेयात न्यांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक खरोराचें हें रगत पातकाचें भोगसुणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good por gotuja Tuja kusahari munol život pora kurvi Tu veraka soroi sonia Sonsaraja sorvonara Amchi sorvorkol Bapa जेवच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योवन चुजे भाग्योवन दवरून दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीधार बापा सोरबंदोनानी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी म्हणटना किरीत भाशेन ह्या प्रार्थनांतल्यान आमच्या यादनिकांक आनी आमच्या मोठवाश्यांक आमी उबारुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस आनीक आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्विस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आम बरवशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे आयज तूं आमकांय म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताचेर दिश्ट घाल. तुजी कशी परमण तिका शांती दी. तूंच तिका एकोटान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजो चलयताय देवा सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती आनी मोग सदां तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवयात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओसान आसा मुखी यादनीक महायादनीक. हो जेसू आयज आमकां सगळ्यांक यादनिकांक आपल्या सारकेले जावंक आपयतात. आनी आयज ताणें आमकां आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या आपल्या जेवणाक आपयल्या. देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
safai galu Watsu glorian sulu Hati oportunado Tuci doya moya Ani dapat somo Sogliam sakuntimu Tukam cigoros Tukam cigoros Jesus sorbonara Toklik zoshi sande Toshe yami Tukam cigoros Jesus sorbonara Toklik zoshi sande Toshe yami Satikati soru Bedveglom sarkadu Malpon shanti baldu Novo somas baldu Eket mushachevo Ekekache morpon Sotte durvibradu Tukam cigoros Tukam cigoros Jesus sorbonara Toklik zoshi sande Toshe yami Tukam cigoros Jesus sorbonara Toklik zoshi sande Toshe yami जेजू आमचे काळजान आयिल्लो आसा एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया जेजूक दिन वाचतना आमी वळखता त्या याज्ञिकाक वो मोटवाश्या पासत किरीत भाशेन मागुया प्रार्थुया मोगाच्या बापा स्वर्गीच्या खाणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवासी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता तुज्या पवित्रविच्या सोर म्हणयारी तुज्या शुवार्थ मनाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवन आनी सगळे मनशांक तुजी सोडवण पावूं हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन सगळीं बसुयात आनीक एक पावटी इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार हे पवित्र जाग्यार मानवत अग्निलाच्या जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची काल ती मागणी मोगाल इश्टानो फाल्यां मानवत अग्निलाच्या दिसाक
तुमची किरीत इंतेसांव पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांक दिवंक येता. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2025 ही विक्रीक आसा पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमचे कालते मागणी इश्टानो, दर एक कुटुंबाक एक बायबल डायरी व्हरात. देवाचें उतर वाचात, देवाच्या उतरांतल्यान वाडात. घडये तुमच्या इश्ट मित्राच्या जल्माच्या दिसाक वा दुसऱ्या दिसाक एक गिफ्ट कसो देवाचें उतर दुसऱ्यांक दियात. घडये तुमच्या मरून गेलेल्यांच्या दिसा, म्हयन्याच्या वर्साच्या दिसाक देवाचें उतर शिपडायात. आनी भाशेन देवाच्या उतराचे पुरगोटणार जावंक तुमकां सगल्यांक आमी किरीत उलो मारता. आमचे पिलाचे ब्रादर्स जे पाद्री जातात तांकां कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत येवन मेवचे. फाल्यां नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानिवंत आग्नेलाचो दीस. मिसां सकाळीं 5:30 पावणी 7, 8 आनी दोबाजीक मीस 9:30 वरांचेर बोमानीस सबोस्त्यांव मास्कारिनस मुखेल यादनीक असो हे मीस भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी बरे भशेन नोवेनांत भाग घेतलो. तसोच फाल्यांच्या दिसाक ह्या दोबाजीक मिसांत भाग घेवचो म्हणून आमची मागणी. तशेंच त्या दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 वरांचेर मीस आसतले आनी सांजचे 4, 5:15 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस. तशेंच फाल्यां सांजचे 7 वरांचेर फादर्स आग्नेल स्कुलाच्या आंगणांत आमकां बाळगुंदूर हो फ्री तियात्र आसतलो. आमचे मागणे इश्टानो, तुमी येवन ह्या आमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दिवचें. ह्या वर्साक आमी सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन घातलेलें आसा. आनी ह्या मिशन एक्झिबिशनांत आमी केरीत भशेन जूय पिलारचे पाद्री वावुरतात त्या गांवांची संस्कृताय, तांची परंपरा, तांच्यो वस्तू आमी दवरलेल्यो आसात. आमची मागणी इश्टानो, आमच्या भारताची वा आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताची संस्कृताय समजून घेवंक आमी तुमकां उलो मारता. इश्टानो, जायते फावटी आमी आमची संस्कृताय नोको देखून जायते उलयता, जायते करता, जायते व्हिडिओ पुरयान आमी सर्क्युलेट करता. कांय दीस फाटीं आमचो आदारी बिस्म साहेब पिलार आयलोलो आनी आमच्या भारताच्या परंपरा प्रमाणे आमी पंजाबची संस्कृताय वापरून आमच्या आदारी बिस्म साहेबाचो सन्मान केल्लो गालण घालून कितले व्हिडिओ व्हायरल जाले. आदारी बिस्म साहेबाचे विरोध व्हिडिओ व्हायरल जाले. कित्याक आमी आमच्या भारताची, आमच्या धर्म प्रांताची आमी संस्कृताय नोखडो आनी उपरांत कितेंय उलयतात. म्हणटूच आमची मागणी तुमी वचून ते अणभवचे. मोगाळ इश्टानो, वावराडेचो इश्ट आनी फादर आग्नेलो स्कॉल हे आमचे दोनूय पिलार संस्थेचे आनी हातूंत आमी केरीत भशेन आमच्या पवित्र सभेची खबरो, आमच्या मिसांवांचो खबरो, आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन ह्या हातूंत आमी घालता, छापून हाडटा. म्हणटूच तुमी ते सबस्क्रायब करचे म्हणून आमी केरीत भशेन तुमकां उलो मारता. पिलार सोसायटी ऑफ एपोस्टोलीक लायफ मिसाल ह्या संस्थेची अंतरराष्ट्रीय सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमा शारांतले प्रो प्रिफेक्ट बोश्रेष्ठ लुईस आंतोनियो कार्दियल तागले आनी मिशनरी संस्थेचे 30 श्रेश्ठ वडील आनी विका जनरल हाजीर जातले. तांकां भोवमान दिवंक डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरार पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येतो आसतलो, आमचो कार्दियल आसतलो, आमचो आदारी बिस्म आसतलो, आनीकूय जायते बिस्म आसतले. आमची मागणी इश्टानो, डिसेंबराचे 2 तारखेर 4:30 वरांचेर तुमी येवन तुमचो सांगात, तुमचो आदार, तुमचो आशिर्वाद पिलाचे संस्थेक दिवचो. पिलारचो कविंत ह्या पुस्तकार आमच्या सुपुल्ल्या पिलारचो इतिहास घातलेलो आसा. तशेंच हेर मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर बूक जावं इंग्लीश भाशेन वा कोंकणी भाशेन आमच्या पुस्तक शाळांत मेळटात. म्हणटूच तुमी ते व्हरचे आनी हो इतिहास, ही माहिती मानिवंत आग्नेलाची पिलारची तुमी घेवची. तशेंच मानिवंत आग्नेलाक लागू जातले वस्तूचो म्युजियम आमच्या मोठान पिलारच्या मॉनेस्ट्रींत आसा, तुमी पळोवचो.
इश्टानो आमी तुमकां सगळ्यांक काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा तुमी आमकां जाय तो तुमचो आदार दितात किते भाशेन हो पेंडोल घालूंक हो नवो आल्तार करूंक हो जाय तो जो घोर्च चल्लो आसा तुमी जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा आमी तुमकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा आनी कोणूय आपलो आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवची मोगाड इश्टानो देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना मानवंत आज्ञेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला आयज रुझेरियो गोन्साल्वेस नुवेंतान अशें सांगूंक लायता हांव सुमार 30 वर्सां मानवंत आज्ञेलाचो वड भोक्त गोंयांत आसतना हांव चुकयनासतना ब्रेस्ताराक नोवेनाक येतालो जेन्ना भोमुडा कामांत आसतालो तेन्ना दर ब्रेस्ताराक हांव मानवंत आज्ञेलाचो उगडास करतालो आनी येवंक जायना म्हूण मानवंत आज्ञेलाक सांगून सुस्कारतालो ह्या वर्साक नोव्हेंबराचे 11वेर पयलें नोवेन केले उपरांत म्हज्या पुतिनी वांगडा भलायकेच्या केंद्रांत गेलो तेन्ना हांवें म्हजें रगत तपासलें तेन्ना म्हजी ब्लड शुगर 196 मेवली कांयच वखदां घेनासतना दुसरे दिसाक नोवेनाक येवन मानवंत आज्ञेला लागीं हांवें मागलें की जेजूचें रगत जें रगतान आमकां सुटका दिल्या तेंच रगत तूं म्हज्या कुडीन घाल आनी जेजू कडेन मागोन तूं दुसरी फावटी म्हाका बरो कर आनी नॉर्मल रिपोर्ट दी हांवें सगळीं नोवेन आयज पुर्यान केली नायट विजिलाक हाजीर जालो जेन्ना हांवें रक्तदान करूंक हांगा एनावन्समेंट आयकलो तेन्ना मानवंत आज्ञेलाक लागीं मागलें की केन्नाच हांवें रगत दिवंक ना पूण हे फावटी हांव दिवंक सोदतां हें म्हजें रगत तुज्या रगता सारकें कर गरजेवंतांक बरें जावंक दिता काल सकाळीं रगत दिवचे आदीं हांवें म्हजे जिवेर मानवंत आज्ञेलाची फणाची माती दवरल्या उपरांत भलायकेच्या केंद्रांत वचून म्हजें रगत 9 वरांचेर तपासलें म्हजें ब्लड शुगर 196 म्हूण सांगलोली तीच नर्स अजाप जावन सांगूंक लागली म्हजो ब्लड शुगर आतां फकत 103 जाल्या म्हणून ते उपरांत हांव वचून म्हजें रगत दिलें ही मिलाग्र म्हजे सवें घडल्या देखून हांव देवाक दिनवासता आनी मानवंत आज्ञेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता मोगाड इश्टानो तुजो भावार्थ आनी भावार्थान केलेले मागणें देव चिरूल आयकता आयज तुजो भावार्थ जागोय तुज्या जिवितांत दूख आसा कोश्ट आसा प्रश्न आसा दुयेंस आसात भियेनाका तुजो देव तुज्या सांगाताक आसा हो भावार्थ गरजेचो म्हणटच ह्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी इंतेसावा देवाच्या हातान आमी घालुया आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा तांचोय उगडास करुया तांचेय पासत मागुया ह्या दिसांनी आमी केरीत भाशेन मानवंत आज्ञेलाक सांताचो मान मेळूंक मागतात तर मानवंत आज्ञेलाक सांताचो मान मेळूंक मागुया ह्या दिसांनी तुमी पिलार येतात वेतात तुमच्यो गाडयो कांय आयकूंक येता कितले एक्सिडंट घडटात आमकां सुरक्षीत हाड म्हूण पिलार हाड म्हूण घरा पावय म्हूण मागुया तर इश्टानो ही सगळीं तेसावा एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानवंत आज्ञेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया उपकार मेळूंक मागणें सोर पदवीदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासची मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लिगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आज्ञेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आज्ञेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तान मागता तशें जाता मानवंत आज्ञेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार
एक कोणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता मानियोत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळूंक मागणे ओगणीत काकुतीच्या देवा ओगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सुशी आमी मागताव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोट पुरगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताचे नावी आमेन. एकेरीत मागणी जी 8च्या मिसाक आयिल्ली आसा मातशे भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक पयलो भायर सरून दी उपरांत तुमी भितर सरची. करीत आशीर्वाद घेवंक तुमची मान भागुयात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो किरीत मोगाचो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन सदांच तुमच्या याज्ञिका पासत मागूंक तुमकां धाडटा. पादाक मेल जेजूच्या बोगदा तुझे नाव आयज बोर जोडटा दिसोक मी गौरी तूं जावन आसा स्वर्गाच वाटा गोयता दिसोक मी गौरी तूं जावन आसा स्वर्गाच वाटा गोयता उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका आदारा उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तुका आदारा. The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he faced rejection and felt dejected. The Blessed Virgin Mary appeared to James on a pillar